ज्येष्ठ नागरिकां खातीर वाळशी दिवचले सर्व शिक्षा अभियानामार्फत शिक्षण वर्ग आयोजित केले। जांटीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी फुडाकार घेवन ह्या ज्येष्ठ नागरिकांक शिक्षण दिले। पयलीं तांकां वाचपाक बरोवपाक येना म्हूण त्रास जाताले, मात तांकां आतां ह्या शिक्षण वर्गाक लागून अक्षरांची वळख पडपाक लागल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पयलीं शाळेन गेलो पण परीक्षाच दिवंक ना। थोडे धडे बी बरयता, लायन मारता, पण खंय येयल्या पासून म्हाका आनी थोडीशी खूब म्हायती मेळ्ळी। आम्ही काय पयलीं शिकूंक ना आनी आतां आमकां हे वयार आमकां आतां शिक्षण दिलां, पण आमी ते सादारणशे आंकडे वाचता आनी एक दोन आपलें नांव बरोवंक करता आनी जे कितें शिकयता तें आमी हें करून आमी आपले एक दोन ते सगळें शिकता। रामकृष्ण हरी। आमी मराठी कन्नड आमी शिकले, हांगा येवन मातशें वाचूंक लिहूंक शिकले। नाटेकार आग्रह केला यो यो पण आता शिक्षण घेतल्या बरं कशें दिसता? हो बरें दिसता लिहूंक वाचूंक बी। घड्याळाचें टायमींग, हो आकडे, टायम बरें आहा। त्या शिक्षणाचा फायदो जातलो तुमकां? हो वाचूंक मातशें लिहूंक बी येता। चिराग आनी म्हाका भरपूर बरें दिसता की आमी सगळे जाणां मेळोन आमची टीम तांकां शिकयता। एडल्ट स्कूल म्हणटा तेज्या अंडर। सो आमकां बरें दिसता की बाबा आमी जे शिकता ते बारीक सारीक तांकां गोश्टी शिकयता, बारीक सारीक एक गणीत जावं, मागीर घड्याळ टायम पळोवपाक जावं, अ आ इ जे तांकां कळनासलें तें आमकां शिकोवपाक मेळटा। अ आ इ हे शिकयला मरे आमकां तेणी नांव शिकयलां घड्याळ आनी घड्याळ पयलीं घड्याळ कळटाली ना कळटाली? ना मिनटां कळना, बाकी कळटा सगळें। आतां हांगा कळ्ळें? हय बरोबर। 12 1 ते हे कळटा। अशें शिक्षण जे दिता भुरगीं आजकालचे, त्याच्या बद्दल तुमकां कितें दिसता की अशें शिक्षण भुरग्यां बरें दिसता जाणटेल्यांक? बरें दिसता रे, बरेंच टायमपास पण जाता आनी भुरगे न्हू ते नातूच ते हय। आनी मातशी। नमस्कार, आम्ही सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत म्हणजे प्रौढ शिक्षण म्हणजे कितें ही थोडी आमची जाणटी हांगा वायशिल्ली आसली, तांकां बाकीची सगळी उलोवपाक ती जाणा, पूण तांकां हें कळनासलें म्हणजे अक्षरां कळनासलीं, म्हणून आमी कितें केलें झांटये कॉलेजचे अंडर हे आमची टीम जी आसा हे तेंच्यांनी आनी हांकां शिकोवपाचें आमी चालू केलें। जाल्यार ह्या शिक्षणाचो फायदो कितें जाल्यार ह्या शिक्षणाचो फायदो पयलो की हांकां जाणट्यांक घरा कडेन घड्याळ आसा पूण तें घड्याळ कळनासलें, म्हणजे 3 जावन 20 मिनटां, 3 3:30 जाल्या, 3:45 जाल्या, ती हांगा शिक्षण जालें। दुसरें कितें केली तांकां सही मारूंक कळनासली, तर ही आमचो अंगठो लाय म्हणून आतां ती बँकेन वयतली सही करतली आनी ती सही बरी गिरयता। आनी तिसरी गोश्ट अशी आहा की हांकां कितें करता केन्ना केन्ना डॉक्टरा कडेन वयता ती आनी रेसेत दिता, जाल्यार सकाळी दुपारी आनी रात्री हे तिनूय शब्द जरी आहा ते आतां तांकां कळ्ळे, म्हणजे परत परत चेड्याक फोन करचो पडा आनी कोणाक विचारचें पडा, शेजाऱ्याक विचारचें पडा, म्हणून आतां तांकां कळ्ळें ही गुळी सकाळी, म्हणजे ते सकाळी त्या गुळयेचेर ती स म्हणून काडलो स काय तांकां ही गुळी सकाळची म्हणून कळ्ळी, ही दनपारची गुळी म्हणून दू काडलें, गुळयेचेर हे काडलें दू काडलें दुपारी म्हणून कळ्ळें। म्हणजे हे गोश्टी आहा ते तांकां सुलभ जाल्यो आनी ते खरें मेन गरज आसा। आनी पयलीं 2 दीस ती मातशीशी फाटीं फुडें करी, आतां तांकां शाळा आमची सोंपता आसतना तांकां मातशें जिवाक वायट दिसता की बाबा आनी मातशें थोडे दीस वचोंक जाय अशें म्हणून दिसलें, म्हणून आतां आमी कितें केलां की हेंच्यांनी कितें केलां आनी एक 2 दीस आमी ते आतां आयच्यान समाप्ती करतले, आनीक 2 दीस तांकां आतां गृहपाठ दितले, होमवर्क, आनी मागीर 1 तारखेक तेंची परीक्षा आसतली, अशी परीक्षा घेवपाची आहा।